आमच्या स्कुलान टिचींग स्टाफ तशेंच आमच्या भुरग्यां बरोबर आनी इन एसोसिएशन विथ गोमंतक टीव्ही आमी आमच्या प्रेमायसिसान प्लांटेशन ड्रायव्ह कंडक्ट केला। हे प्लांटेशन ड्रायव्ह कंडक्ट करपाचे एक मुख्य हेतू असो आसा की ल्हानशी भुरगीं आमची जी आसात यंग मायंड्स म्हणटात आमी तांकां, तांच्या मायंड्सांनी हो व्हॅल्यू इन्स्टील करपाचो खूब गरज आसा की आजच्या काळान झाडां लावप हे कितलें इम्पॉर्टंट। आमच्या गोंयभरान आमी पळयतात की चडशे कडेन डिफॉरेस्टेशन जाल्लें आसा, मायनिंगा खातीर सगळे हिल्स कटींग जाल्ले आसा किंवा झाडां कन्स्ट्रक्शन करपा खातीर खुबशे कडेन जे फॉरेस्ट आशिल्ले ते आतां नाच जाल्ले आसा। सो झाडां लावप हें खूब इम्पॉर्टंट आसा। झाडां ग्रीन लंग्स म्हटले वता झाडां खातीर। सो आमचे प्लॅनेट जर आमकां सेव करपाक जाय किंवा ताका लेस हार्म करपाक जाय जाल्यार भुरग्यांक कळपाक जाय की झाडां लावप कितलें इम्पॉर्टंट। श्री गणेश विद्या मंदिरचे सगळे टीचर्स आणि स्टुडंट्स मेळून आयज आमी पर्यावरण दिन साजरी केलो। गोमंतक यांच्या बरोबर आयज तेंच्यांनी प्लांट सॅपलिंग हाडलेले आणि ते आमी आयज भुरग्यांच्या मदतीन लायले। सो आयच्या दिसा आमी अशी मॅसेज दिवपाक सोदता की ही जी पर्यावरण आसा हे आमीच राखूंक जाय, दुसरो कोण येवं शकना। सो आमीच हांगा आमीच रावतले पृथ्वीचेर, सो आमकां तेजी केअर घेवपाक जाय। सो त्या खातीर झाडां लायल्या उपरांत कितें जाता, एक झाड लायल्या उपरांत ते फक्त ऑक्सिजन दिता अशें ना, बाकीची ती जीव जंतू आसा तांकांय ते एक जीवन दिता। सो तेंच्या खातीर सुद्दां हे जंगल ही जी आमची जमीन आसा, जी आमची धरती आसा ती राखून दवरपाक जाय। सो त्या खातीर हो आमी दीस पाळूंक जाय आनी आयच्या दिसा अशें न्ही, सबंद आयुश्यभर आमी आमची पृथ्वी राखपाक जाय। त्या खातीर आयच्या दिसाचो खूब म्हत्व आसा आमचें। Today, our school has collaborated with the Gomantak team to set this plantation drive with our school, and it's a very good thing because we know how climate change is affecting our globe, our earth. We have only one home, so we need to protect it. And I want to share this message not only in Goa, not only in India, but in the entire world, so we can prevent climate change and global warming and protect our home, the only home we have. आज जागतिक पर्यावरण दिवसाच्या निमित्तान आमच्या स्कुलान प्लांटेशन ड्रायव्ह कंडक्ट केल्ली आसा इन असोसिएशन विथ गोमंतक टीव्ही। अशें प्लांटेशन ड्रायव्स करप खूब इम्पॉर्टंट आसा कित्याक गोंयान खूब कडेन, गोंयानूच अशें ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड खूब डिफॉरेस्टेशन जाता आनी भुरग्यांच्या मनान तांकां एक इम्पॉर्टन्स कळपाक जाय अशें धाकटे एक्टिविटीज करून की झाडां आमच्या खातीर कितली इम्पॉर्टंट आसा हें तांकां धाकट्या ह्या एक्टिविटीजान ह्या माध्यमांतल्यान कळटा आनी वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। आयज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे म्हणून सगळे आमचे स्कूल श्री गणेश हायस्कूल आणि गोमंतक टीव्ही आमच्या स्कुलाच्या जाग्यान सगळे प्लांट लायतात। आता सगळ्या कडेन डिफॉरेस्टेशन जाता म्हणून ऑक्सिजनूय खूब कमी जाता आसतलें, सो ते हाडपा खातीर सगळे झाडां आसा ते आमी आयज लायतात। ऑक्सिजन हो प्राण आमचो आनी हो जर नश्ट जालो किंवा तो प्रदूशीत जालो जाल्यार आमकां हांगासर जीवन आमचें फुकट वयतलें। म्हणून ऑक्सिजन हो जर आमकां बरो जायो जाल्यार मुख्यतः झाडां ही आयच्या काळान झाडां जी आमकां हो बरो ऑक्सिजन दिता ही झाडां लावप ही खूब गरजेची आसा। त्याच पद्दतीन समुद्राचें जर रक्षण केलें जाल्यार तितून जे मायक्रो ऑर्गेनिजम्स आसता ती वेगवेगळ्या पद्दतीन आपले ऑक्सिजन बरो दिवपाचो प्रयत्न करता। आनी समुद्राचें रक्षण करतलो जाल्यार आमकां प्लास्टीक फ्री उदक हे निसर्ग जो आमचे तलाव आसतले, झरे आसतले यांचें रक्षण करचें पडटलें। आतां इकोसिस्टम म्हणटा आसतना आमचे दोंगर येता, शेतां येता, उदकाचे झरे येतले, सगळ्यांचे जर एकत्रीत जर आमी रक्षण केलें जाल्यारूच आमी इकोसिस्टमाचें रक्षण केलें अशें जातलें। आयज आमच्या ह्या दिसा जागतीक हो दीस कित्याक मनयता आमी, प्रत्येक दिसा आमकां बोध
तो रिवायव करचो पडटा. आमच्या आयुश्यान आमी अशे क्षण खूब येता पण त्या दिसाचें म्हत्व दिल्लें आसता आनी तें म्हत्व दिवपाचें कारणच हें आहा की तें आमी विसरूंक जायना. झाडाचो मेन उद्देश आसा ऑक्सिजन. हें आमकां सगळ्यांक खबर. झाडां आमकां कितें फ्री मेळटा तेजो व्हॅल्यू ना. फाल्यां सकाळीं जर येता ताची झाडां नाच जाली सगळी हो कितें उलयता अशें म्हणटा तुमी. पूण काळांतरान अशें जावपाक शकता 100-200 वर्सांनी झाडां नाच जाली जाल्यार कितें करतले. जशें पेट्रोल घालपाक आमी पेट्रोल पंपार वयता तशें आमकां ऑक्सिजन भरपाक आमचे पेट्रोल पंपार वयचे पडटा, सिलिंडर लावन भोंवचें पडटलें. तर झाडाचें इतलें म्हत्व इम्पॉर्टंट आसा की हें लावपाकूच जाय झाडां. आमी कातरता तितल्या तेज्या वांगडा डब्बल टिबलीन आमी झाडां लावपाक जाय. कातरपाकूच जाय, डेव्हलपमेंट करपाकूच जाय. पूण तेज्या भायर आनीक अशे जे जागे आसा त्या जाग्यार आमी प्लांटींग करप गरजेचें आसा. ही काळाची गरज आसा. प्रदूशण वाडटा, सगळें वाडटा. ऑक्सिजन ती घेता आनी कार्बन डायऑक्सायड घेता ती ऑक्सिजन आमकां दिता. जे ऑक्सिजनाक लागून आमी जिते आसा. जर झाडां ना जिवन ना हें एक लक्षांत दवरूंक जाय आमी आनी जाता तितले झाडां लावपाचो प्रयत्न करूंक जाय. गोवा SCRT आणि विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौज केरी 70 हाचे वतीन आयज जागतीक पर्यावरण दिनाच्या निमित्तान आमी वृक्ष दिंडी काडला. सगळे कडेन फक्त झाडां लावप जाता पण पोरू गेल्या वर्सा आदरणीय पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी यांच्यानी एक पेड माँ के नाम हो एक संकल्प संबंध भारतभर सुरुवात केल्लो आणि ह्या वर्सा तो 2.0 असो इनिशिएटीव कंटिन्यू केला. कारण पोरू एक बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. ताका लागून एक पेड माँ के नाम हो संदेश घेवन SCRTन आनी आमी मेळोन हो परवरे हांगासर वृक्ष दिंडी काडल्या. आणि हेका रिलिजियस खंयच ताचो पर्सपेक्टीव ना. कारण तुमी जर पळयत जाल्यार हांगा दिंडीन आमी माट्टीचें झाड घातलां. माट्टीचें झाड कित्याक तर माट्टी हे स्टेट ट्री ग्रॅन्युलेटर जे आमी गणपतीक चवथीक माट्टुला घालतात त्या माट्टीचें झाड आमी दिंडीन घातलां. आणि आमी गोवा बोर्डा कडल्यान सुरवात केली. म्हाळसा नारायणी शाळेची भुरगीं आणि तशेंच हांगा PMC गव्हर्मेंट स्कूल आसा ह्या दोनूय शाळांची ही भुरगीं जवळ जवळ 60 भुरगीं आसात. आणि हे सगळे जे पर्यावरण प्रेमी आसा ते एकठांय आयल्या. आमी एनावन्स केलें की कोणाक इंट्रस्ट आसा तेंच्यानी येवपाचे खूब लोक हांगा जमलेले आसात. आणि पयलीं आमी गोवा बोर्ड हांगाच्यान ही दिंडी सुरवात केली. थंय चेअरमॅन श्री भागीरथ शेटये सर आसले, मागीर हायर एज्युकेशन डायरेक्टर भूषण सावयकर आसले, डायरेक्टर एड्युकेशन श्री शैलेश झेगडे सर आसले, डायरेक्टर SCRT मेघना शिडगांवकर मॅडम आसली, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर गोवा समग्र शिक्षा अभियान हांचे विष्णू घाडी सर आसले. तशेंच आमचे सगळे जे पदाधिकारी सगळे थंय आशिल्ले. आणि गोवा बोर्डा कडल्यान सुरवात करून मागीर डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन, थंयच्यान डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन, मागीर IHM, मागीर DT, डायरेक्टर ऑफ DIT, मागीर डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन समग्र शिक्षा, डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स, GCA, फायर ब्रिगेड आणि मागीर ही जी दिंडी आसा ती SCRTन आमी सांगाता जातली. आणि प्रत्येक डिपार्टमेंटान वचून आमी डिपार्टमेंट हेड आपयतात, ते येतात, झाडांत उदक घालतात आणि तांकां आमी एक 2 झाडां दितात चाफ्याची, सो दॅट तेंच्यानी झाडां लावपाची. आणि सोन चाफो दितात कारण हो चाफो खंय रुजता आणि ताची फुलां दितात. झाडां दर पर्यावरण दिसाक झाडां सगळे लायतात पण झाडां लायली म्हणजे जायना, ती जगपाक जाय. आणि आमी सगळ्या डायरेक्टरा कडेन उलयले, तेंच्यांनी सांगलें की तुमी झाडां दिया, जगवपाचें काम आमचें. त्यामुळे आमकां उत्स्फूर्त प्रतिसाद मेळ्ळा अशा कार्यक्रमाचो. आणि SCRTचे डायरेक्टर मॅडम मेघना शिडगांवकर हांणी सांगलां की फुडाराक हो कार्यक्रम आमी अशें चालू दवरतले. हो पयले फावट केला तुमी? ही अशी म्हाका दिसता गोंयानूच न्हू तर भारतान ही पयले फावट अशी संकल्पना आसा जी वृक्ष दिंडी. हो संकल्पनाच कोणी आयकूंक नासतली पण आमी ही पयले फावट असो कार्यक्रम केला. हाजे पयलीं आमी एडॉप्ट ट्री प्रोग्राम केलो विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौज आणि SCRT मेळून. म्हणल्यार आमी झाडां घरांत फ्री डिलिव्हरी करताले. जांकां झाडां जाय तेंच्यांनी मागपाची आमी डिलिव्हरी करता, ती झाडां थंय घरान लायतून वाडयतले. आमी जो हो संकल्प घेतला किंवा आमी जे हे प्रोजेक्ट हातीन घेतला, वी एन्श्युअर्ड की प्रत्येक झाड जे लायता ते झाड वाडोवपाकूच जाय आणि ते जगपाक जाय, हेची आमी खात्री घेतात आणि हेची आमी फॉलोअप करतात.
आयज खूब बरें दिसलें आयज एनवायरमेंट डे आनी त्या दिसाच्या निमतान एक सुंदरसो उपक्रम आमच्या SCRT आनी विवेकानंद संस्था केरी हांच्यांनी घडोवन हाडलो आनी हो जो आमचो पर्वरीचो हब आसा तो सारकोच खरो म्हणल्यार एज्युकेशन हब आसा त्यामुळे सुरवात करतना गोवा बोर्डासान सुरवात करून टेक्निकल एज्युकेशन हायर एज्युकेशन डिपार्टमेंट गोवा बोर्ड क्रिकेट असोसिएशन फायर एंड इमर्जन्सी करून SCRT मेळून हांगा आतां सांगता जाय प्रोग्रामाची भुरग्यांनी जी आमची मासन आयनी स्कुलाची आनी PMC स्कूल पर्वरी हांची जी भुरगीं आसा तांच्यांनी खूब प्रतिसाद दिलो आयज एनवायरमेंट डे पावसांनी आमकां खूब साथ दिलो की भुरग्यांक कसलो त्रास जायनासतना ही दिंडी वेवस्थीत हांगा पावली प्रत्येक इन्स्टिट्यूटार भुरग्यांनी झाडां दिली आनी ही झाडां जगोवची अशी तांकां विनंती केली हे काय रिलीजियस अशें न्ही पूण एक प्रतिकृती अशी म्हणून ही संस्थेन एक आयडिया आमच्या मुखार दवरली आनी आमी सगळ्यांनी ताका तेंको दिलो आनी ही दिंडी आयज हांगा घडली म्हळ्यार गोवा स्टेट कावन्सील ऑफ एज्युकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग आणि विवेकानंद एनवायरमेंट अवेरनेस ब्रिगेड केरी सेक्टरी यांच्यानी ज्या वेळाचेर हो प्रोग्राम ठरयलो त्याच वेळाचेर हांवें आमच्या भुरग्यांची वृक्ष दिंडीन सहभाग दर्शयतले अशें ठरयलें आनी हांगासर जी दिंडी सादर करता ती आमच्या स्कुलाची भुरगीं आसा खऱ्या अर्थान हो वेगळो अनुभव जो आसा तो भुरग्यांक दिवपाचो आशिल्लो ह्या माणकुल्या भुरग्यांक जर अशा प्रकारचे आमी वृक्ष संवर्धनाची मेसेज दीत जाल्यार फाल्यां सकाळी तोच आमचो फुडाकार आसा तेच आमचें भविश्य आसा आनी असल्या सामाजीक हेतूंतल्यान एक जे वृक्ष आसा तो मनशाक कितलो गरजेचो आसा हेची भावना तेंच्या भितर जर जागृत केले जाल्यार म्हाका दिसता की ह्यान फुडें जी आपल्या खानाचेर घेवपाची जी पालखी आसा ती पालखी वृक्ष संवर्धनाचे हे भुरगे सक्षमपणान घेतले म्हणून आमी ह्या दिंडेन सहभागी जाल्ले आसा तो युनीक कॉन्सेप्ट तुम्ही ट्रेडिशनल वेन केल्लो आहा युथांक कितें मेसेज आसतलो तुमचो वर्ल्ड एनवायरमेंट डीचेर वर्ल्ड एनवायरमेंट दिसाच्या निमतान म्हाका इतलें सांगपाक जाय की ही जी पृथ्वी आसा ती एका आमी वसुधैवम कुटुंबकम म्हणटा म्हणजे सगळी पृथ्वी एक कुटुंब आसा आज 5 जून 2025 आज आयचो दीस 5 जून आमचे वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आनी हो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पर्यावरण हे कितले म्हत्वाची गोष्ट ही आमकां सगळ्यांक हांगा खबर आसा आनी ही जी आमच्या सरकारान ही थोडे वर्सां पयलीं थोडे वर्सांतल्यान आमी ही एक स्पेशल मोहीम राबयल्ली आसा ती म्हणटा ती एक पेड माँ के नाम सो आमची आवय आमच्या आवयच्या नांवार आनी आमची आवय आमची भूमी म्हणटा ती भूमी आमची आवय आमची भारत माँ म्हणटा आमी भूमी देवी म्हणटा आमची भूमी ही बी आमची आवय आनी आमच्या आवयच्या नांवार आमी हे झाड रोवपाची ही मोहीम राबयल्ली आसा आनी आजय बी आमी प्रत्येक जाणांनी हांगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर आमचे आनी आमची प्रत्येक पंचायत हांगा आमचे ठाणे आनी मावशी पंचायतीचे आमचे पिसुल्ले पंचायतीचे आमचे बिरोंडा पंचायतीचे सगळे हांगा सरपंच पंच सदस्य आनी हांगा सगळे आमचे विनोद शिंदे आनी आमचे ZP आनी सगळे पंच सरपंच आनी आमचे ग्रामस्थ आमच्या पंचायतीचे वेगळ्या पंचायतीचे सगळे एकठांय जावन आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर एकठांय जावन आमी ही प्लांटेशन ड्रायव्ह घेतिल्लो आसा हे एकच कारण कित्याक जितली आमी झाडां रोयतात तितले आमचे पर्यावरणाक हें बरें आमच्या देशाक हें बरें आमच्या गोंय राज्याक बरें आनी प्रत्येक जो हांगा नागरीक आसा ताका हें फायदेमंद कित्याक आमकां खबर आसा एक झाड म्हणटा तें ताजी बेनिफिट्स कितले ते ज्या तरेन आमची आवय आमकां सांबाळटा आमकां जन्माक हाडटा आमकां पोसता आमकां जेवण दिता आमकां सावळी दिता त्याच भशेन झाड जे आमी रोयतात जे आमी आज रोयलां हेंच झाड फाल्यां आनी तें रोवन आमचें काम जायना रोवन आमी पळोवपाक जाय की तें झाड बाबा फाल्यां बरे भशेन ताका उदक मेळटा ताका बरें सारें मेळटा तें बरें व्हड जावन आमकां तें अन्नदान दिता आमकां वेगळीं वेगळीं झाडां आसता जी अन्नदान दिता जी व्हडलीं जाता खूब व्हडली सावळी दिता मागीर औषधी दिता म्हणटकच ही व्हडली आनी सगळ्यान इम्पॉर्टंट म्हणटा तें झाड मोस्ट इम्पॉर्टंट झाड जें दिता आमकां तें म्हणटा तें ऑक्सिजन
आमकां ही जी पळय एअर आसा आमी ब्रीथ करता आनी आमकां हें जें ऑक्सिजन आसा कार्बन डायऑक्सायड आसा हें सगळें आमकां हें झाड दिता आनी झाडां खातीर आमकां ही सावळी आनी हो जो पळय आमचो हें वातावरण आसा आमची जी वेदर आसा आनी एनवायरमेंटाची जी एक बॅलन्स क्रिएट जाता हें आमच्या झाडां खातीर जाता आमच्या ह्या धरती खातीर जाता आनी सॉयल इरोजन प्रिवेंट करपा खातीर आमी झाडां रोयतात सगळ्या कडेन सँड इरोजन प्रिवेंट जावपा खातीर एक आमकां तर बीच आमकां तर एक मेंटेन करपाक जाय थंय आमी झाडां रोयतात आमचे 70 भागान आमी देवाची कृपा आसा की हो आमचो सुंदर 70 भाग आमकां हे देवाची कृपा की आमकां हांगा इतले सुंदर बरी आमची रानां आसा आमची शेतां आसा आमचे कुळागर आसा आमकां धबधबे आसा आमच्यो नद्यो आसा आमची झरण आसा आनी हें सगळें आमकां नॅचरल गिफ्ट आमकां देवान दिल्लें आसा आनी हें राखपा खातीर आमी हें सेलेब्रेट करता आयचो दीस सेलेब्रेट करता वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलेब्रेट करता आनी आमी सगळे एकत्र येवन प्रत्येक 70 नागरिकाक ही खूब अभिमानाची गोष्ट की आमच्या 70 भागान हे सुंदर सगळे जे नॅचरल गोष्टी आमकां हे देवान दिल्ल्यो आसा ती धबधबे आसूनी की रानां आसूनी की कुळागरी आसूनी की आमची नद्यो आसूनी हे आमकां प्रिजर्व करपा खातीर आनी अंदूचो जो पळय स्लोगन आसा अंदूची जी धोरण आसा ती म्हणटा ती एक ग्रीनर क्लिनर आनी सस्टेनेबल प्लॅनेट आनी हें तर आमकां तर दिवपाक फुडें व्हरपाक जाय आमकां ही मोहीम आमची एक पेड माँ के नाम प्रत्येक नागरिकान तर एक झाड तर रोयलें जाल्यार आमी खूब एकत्र येवन कंटिन्युअस हो जो आमचो एफर्ट आसा कलेक्टीव एफर्ट आसा तो खूब फुडें व्हरतले आनी आमी जे ग्रीनर क्लिनर आनी एक सस्टेनेबल प्लॅनेट करपाक आमी पावतलीं म्हणटकच सगळ्यांक हांव खूब खूब आभारी आसा आमी प्रत्येक पंच मेंबर सरपंच आनी प्रत्येक नागरीक जो हांगा आज उपस्थित आसा आनी सगळ्यांक दिसता की आपलो भाग बरे ग्रीन सदांच आसचो जी सगळी आमकां झाड आमकां जे कितें औषध दिता जे कितें अन्न दिता ते सगळ्यांक ताजी म्हायती आसा पूण आतांच्या काळाच्या भुरग्यांक कळपाक जाय की झाडाची इम्पॉर्टन्स कितें एक एनवायरमेंटाचें इम्पॉर्टन्स कितें ह्यो नदयो आमकां कितें दिता ही आमकां जी बीच आसता ते आमकां कितें दिता जे समुद्र आसा ते आमकां कितें दिता हें पर्यावरणाचो पॉजिटीव आनी नेगेटीव इफेक्ट कितें आसा तो आनी हें प्रत्येकान आमी तर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हांव आज एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एक तांचो आमदार म्हणून न्ही एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन म्हणून हांव प्रत्येका कडेन मागता की प्रत्येकान एक झाड रोवचें ते झाडाक बरे भशेन देखरेख करची जशी आमी एक आवयक सांबाळटा आनी आवय आमकां सांबाळटा तशेंच जे झाड आज आमी रोयलां आमच्या आवयच्या नांवार ताजी बरी देखरेख करून ते व्हड फाल्यां झाड जावन तें झाड आमकां फाल्यां अन्नदान आमकां औषध तें झाड सावळी सगळें आमकां दिवपा पावतलें सो परत एकदां सगळ्यांक वर्ल्ड एनवायरमेंट डेची हुनहुनीत परबी आनी खूब देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांचें की तुमी टायम काडून आज हांगा आयले आनी सगळ्यांनी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जावन आमचे जे कितें प्रधानमंत्रीचें जें कितें विजन आसा प्रत्येक आमच्या नागरिकाचें जें कितें विजन आसा आमचें जें विजन आसा आमच्या 70 खातीर गोंय राज्या खातीर भारत माता खातीर हें आमी सगळे पूर्ण करया एकत्र येवन